गोंय राज्यात सध्या पोटवेंचणुकेन जोर धरला। 3 मतदारसंघात वेंचणुके जातल्यो, म्हापसा, शिरोडा आनी मांद्रे। म्हापसा मतदारसंघात सर्गेस्त फ्रांसीस डिसोजाचे पूत जोशुआ डिसोजा मैदानात उतरल्यात, तर तांकां प्रतिस्पर्धी म्हूण सुधीर कांदोळकार। मोगोचो कार्यकारी सदस्य सुधीर कांदोळकार पार्टीन तिकीट न दिल्ल्या कारणान काँग्रेस पक्षांत भितर सरलो आनी काँग्रेसीन दिल्ल्या तिकेटाचेर तो भाजपाच्या विरोधात म्हापसा मतदारसंघात वेंचणूक लढयता। सर्गेस्त फ्रांसीस डिसोजाचो चलो जोशुआ हांच्या मदीं लढत रंगतली। 60% वयर बीजेपीक हाज्या पयलीं मतां पडलेलीं आसा। म्हाकाय दिसता जे भोंवता त्या प्रमाणे तशींच मतां पडटली म्हणून। नॅशनलिस्ट काँग्रेस एनसीपीचो संजय बर्डे ह्या वेंचणुकेंत म्हापशांत उबो आसा। मांद्रे मतदारसंघात 2 अनुभवी उमेदवारांनी एकमेका विरुद्ध दंड थोपटल्यात। दयानंद सोपटे आदले काँग्रेसचे कार्यकर्ते पण आतां भाजपाच्या तिकेटाचेर वेंचणूक लढयतात। तांच्या विरुद्ध बाबी बागकर काँग्रेसच्या तिकेटाचेर उबे रावल्यात। बाबी आनी दयानंद हांच्या मदीं लढत जबरदस्त जातली असो रंग दिसता। दोनूय उमेदवारां सांगातान तांचे समर्थक व्हडा संख्येन भायर सरल्यात। दयानंद सोपटे आनी बाबी बागकर हांच्या समर्थकांचो उत्साह पळयत जाल्यार दिसता दोगांकय खात्री आसा की तांचोच उमेदवार जिखतलो। पूण तांकां निवडून हाडपाचें काम मतदारांचें आनी मतदार आपलें काम करतले हातूंत दुबाव ना। खुबशी अशी डेव्हलपमेंटाची कामां जी पयलीं अर्दवट उरलेली जावं सुरूच करूंक नासली ती तेंच्यांनी सुरू केली, चडशी अशी कंप्लीट केल्लेली आसा आनी ते आतां सत्तेन येयल्या उपरांत ते सगळी जी कामां आहा ती पूर्ण करतली अशी आमकां सगळ्यांक खात्री आसा आनी सगळ्या लोकांचो पाठिंबो आसा तांकां। शिरोडा मतदारसंघात काँग्रेस सोडून भाजपात भितर सरिल्ले अनुभवी उमेदवार सुभाष शिरोडकार विधानसभेक आमी भाऊ बराबर आसा आनी फूल स्विंगान भाऊ काम करता। जे कितें भाऊ ठरयतात तेजेर आमी विश्वासान ताजे बरोबर आसतली सदांच। प्रतिस्पर्ध्याची म्हाका केन्ना चिंता करचीच पडली ना। कोण तो प्रतिस्पर्धी, खंय भोंवता ही व्हडली चवकशी करची पडली ना। कारण लोक जेन्ना सामके एक समर्थपणान उबी रावतात, एक गाठीन उबी रावतात, एक उतरान उबी रावतात, तेन्ना प्रतिस्पर्धी कितलो खंय भोंवू। मोगोचे दीपक ढवळीकर दीपक भाई आयले कडेन आसा तेन्ना तांकां ही सगळी परिस्थिती तांणी पळयल्या आनी ते परिस्थिती प्रमाणे ते कितें डेव्हलपमेंट आमकां करता तें पळोवपा जाय आनी तशेंच तो बरें केलें जाल्यार तसोच तो कंटिन्यू उरलो हे आमची अपेक्षा आसा। भाजपाचे आदले उद्देग मंत्री महादेव नायक काँग्रेसच्या तिकेटाचेर वेंचणूक लढयतात, तर गोवा सुरक्षा मंचाच्या तिकेटाचेर संतोष सतरकर उबे रावल्यात। दीपक ढवळीकरान राजकारणांतल्यान निवृत्त जावचें म्हण सांगपी सतरकर हे सगळ्यांत भुरगे उमेदवार आसात। गोंयांत जें राजकारण चलता, जो बदल चलता, हेजो कारण लोक अशे विचार करतात की न्यू कॅन्डिडेट आसात हेका चड प्रिफरन्स दिसता, कारण सगळे जे आसात एक मटेन म्हणजे एक पार्टीच्या ते पार्टी उडी मारीत आसात आनी हे खातीर लोक विचार करता खंय तरी आमी न्यू हाडचे। मगोचो कार्यकाळ काँग्रेसचें काम नव्या उमेदीन काम करपाक फुडें सरिल्ले गोवा सुरक्षा मंच शिरोड्यांत जातली चौरंगी लढत। भाजपात भितर सरिल्ले सगळ्यांत अनुभवी सुभाष शिरोडकारा आड महादेव नायक जे आपल्या चल्याच्या लग्न कार्यांत व्यस्त आसूनय वेंचणुकीक कसो कितें न्याय दितले, संतोष सतरकर सळसळतें रक्त आनी तरणी उमेद घेवन येतात। दीपक ढवळीकर मगोची मिरास घेवन उबे। पोटवेंचणूक बरी रंगतली अशें दिसता। म्हापशांत जोशुआ डिसोजा आनी सुधीर कांदोळकार, मांद्र्यांत दयानंद सोपटे आनी बाबी बागकर, तर शिरोड्यांत दीपक ढवळीकर आनी सुभाष शिरोडकर हांच्या मदीं सरळ सरळ लढत जातली असो रंग दिसता।